जरी सरकाराकडे टोटल 33 जण आमदार आहा, स्वताचे 28 आता 27 झाले रवी नाईक 27 आमदार आहा, सो तिंका फोंडेचो सीट झगडप हे प्रतिश्ठेचे आसतले, म्हणजे नंबर्स तिंका तो पडलो तो येयलो ना जाल्यार सरकार पडटले अशी गजाल ना. प्रतिश्ठे खातीर म्हणजे तो सीट येवपाकूच जाय, तो भाजपा कडेन आशिल्लो जो येवपाक ते खातीर आसतलो. तशें म्हाका याद जाता अशी सिच्युएशन 2012 येयल्ली जेन्ना मातानी साल्ढाणा एक्सपायर म्हणजे शपथविधी घेवन रोखडेच एक आठवड्या भितर ते रातचे ते अशेंच हार्ट अटॅक घेवन एक्सपायर जाल्ले. आनी तेन्ना पार्टीन डिसिजन घेतलें की तिचे बायलेक टिकेट दिवपाची थंयच्यान निवडून हाडपाची. आनी जेन्ना परिकार मुख्यमंत्री जाले तेणी ते आपले सगळे पॉलिटिकल गेम्स केल्यो. तिंकां इलेक्शना वयच्या पयलीं अलिनाक मिनिस्टर केली आनी मागीर इलेक्शनाक घातली. आनी तेजे फुडें पॉलिटिकल गेम करून काँग्रेसीन जो सिलेक्ट केल्लो कॅन्डिडेट आसलो आनी ते 1 to 1 जावपा आसले तेन्ना बरें टफ जावपाचें ते तेन्ना हरशीं तेका खंय तरी सेटल केलो आनी तो बाबडो फॉर्म भरपाकूच पावलो आनी ते अनअपोज तेणी इलेक्शन करून हाडलें. पूण फोंड्या परिस्थिती तशी ना. फोंड्या रवी बाबाचे 12 दीस जावच्या पयलीं इत्सुकांनी आपली इच्छा व्यक्त करून दाखयली. आनी आतां जर ओपनली सगळे येवपाक लागले, एकदम तेजे पूत सुद्दां ओपनली येयला की आपली इच्छा म्हणून दुसरे जे रॉय बी आहा तेणी म्हटलं की आपल्याक संदी दिल्यार आपूण करतलो म्हणून. सो अशा वेळार पार्टी एक वेळ ती गेम तेन्नाची 2012तली गेम परत खेळपाक शकता की समज तेच्या घरान दिवपाक जाय जाल्यार मंत्री करूनच इलेक्शनाक घातलो. सो बाकीचे सगळे खुबश्यो गजाली इजी जावन पडपाक शकता.